मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आजच्यो हेडलायन्स. चिंचणी 1,80,000 भांगरा वस्ती चोरयेक 38,000 रोख रकमेचेरी केले हात साफ. कुंकळी पुलिसांनी केलो पंचनामो. दिसा उजवाडा जावपी चोरयांक भियाल्यात लोक. गोंयांतली चोरया शिंदळकी चालूच. थळाव्या एनजीओचे मजतीन कोलवा पुलिसांनी उक्ताडार हाडले सेक्स रॅकेट. दलालाक 7 वर्सांची बंदखण. ओपा खांडेपार पीडब्ल्यूडीन घालून दवरला गोंधळ. सर्व्हिस रोड करचे बदला आदी केला कलवटाचे काम. येव येता हुवार. थळाव्या एक्टिव्हिस्टांनी उक्तायला भय. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पीडब्ल्यूडीच्या गचाळ कामांचो ओपा खांडेपारकारांक परत एकदा अनुभव आयला. उजो लागतकच बाय खणप ही पीडब्ल्यूडीची परंपरा. ती तांणी राखून दवरल्या. लोकांक गरजेचो रस्तो दिवचे बदला तो अर्दकुटो सोडून मदींच कलवटाचे काम केला. पावस तेकलो अजूनही रस्ते खणिल्लेच. पीडब्ल्यूडीच्या गोंधळाचेर लोक खुबळला. खांडेपार पुलाकडेन वचपाचो रस्तो 90% पुराय जाला. तरीकय कंत्राटदारान आता पावसाचे सुरवेकच कलवट बांधपा खातीर ओपा खांडेपार जंक्शनाकडलो रस्तो खणला. ओपा जंक्शनाचेर पावसाच्या उदकाचो हुवार येवचो न्हय हे खातीर क्रॉस कलवट गरजेचो. संदीप पारकरान सांगले. मोजलो कलवट कंप्लीट केला. स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंट इनकम्प्लीट आसा. आता 3 फावटी शेगीत पावस पडलो. मोठे वादळ टायप पावस पडलो. जे उदक सामके हेवी येताले ते कितें जातालें थंय फ्लडींग टायप जाताले. हो जर कलवट जर कंप्लीट आशिल्लें न्ही तर ह्या कलवटांतल्यान ते नाल्यार उदक जातलें खांडेपारच्या. ते जालें ना जालें. हो कलवट भरलो आनी हांगाची माती भरल्या पळय न्ही तेजो रेब्याचें रुपांतर जालें आनी सगळे रस्ते रावले. खंय 2 व्हिलरवाले पडटले आसले एक्सिडंट जातले आसले म्हणून ती मिडिया पायट येयली. मागीर तेंच्यांनी कितें केलें दुसरे स्टेजीर हांगा कलवटाचें काम सुरू केलें. आता हे कलवटाचें काम कालच्यान सुरू करपाक हेका कॉन्क्रीट येतलें आनी वयर कॉन्क्रीट येतलें म्हणजे कॉन्क्रिटाचें वयर येतलो स्लेब येतलो. कांय न्ही म्हणजे हाका 20-25 दीस वयतले. तेका लागून तेंची थोडो तात्काळ हें काम सुरू केलें. एंड पॉयंट जो आहा पळय न्ही थंय फक्त एक्सकेवेशन करून उदकाक वाट दिवपाची. थंय काम व्हडलें ना. मेन काम आसा तें हें आसा स्टार्टींग पॉयंटाचेर. कित्याक फाटल्यानसून पळयता पळय न्ही सिजनल आला आख्या गांवचें उदक त्या नाल्यांतल्यान येता. तेका लागून तें उदक हांगा तें डायवर्ट केलें न्ही तर आमचो जे 4-5 घरां आसा तांचो प्रश्न सुटलो. तेका लागून हाय प्रायोरिटीचेर हें काम घेतलां. आतां तेज्या पयलीं एक्चुली हें लँड फिलिंग जें आहा पळय न्ही तें काडून हांगासरल्यान ताका वाट करपाची आशिल्ली प्रोविजनल. ती वाट केली ना. कित्याक हे लँड फिलिंग आहा पळय न्ही ती कांय म्हणल्यार 1000 मीटर जाता. म्हणून ती सर्वीस रोड करपाचें आशिल्लो पळय न्ही सर्वीस रोडाचेर थोडी रेव बीन डम केल्ली आशिल्ली खडी बी डम केल्ली आशिल्ली. तेका लागून तें कन्विनियंट जालें ना. आतां तेंच्यांनी काम हातीन घेतलां. आतां इंजिनियर येतलो आनी ते येवपा वचपा वाट करतले. पण हे काम पयलीं करपाक तरी हें काम पयलीं जावपाचें आशिल्लें. आनी ह्या कामाक हात घालपाचो आशिल्लो. हितून फेलियर कोण म्हणटा इंजिनियर फेलियर कॉन्ट्रॅक्टर कॉन्ट्रॅक्टर ते करून घेवपाचें न्ही इंजिनियर सांगता वयता. कंत्राटदाराच्या कामाक लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटात अशें रॉकी डायसन सांगले. रस्तो खणचे पयलीं आनी बंद करचे पयलीं अधिकाऱ्यांनी फोणकुलां भरून काडून सर्व्हिस रोड निवळ करचो अशें सांगले. ओपा जंक्शना वयलो चिखल साठोवन जंक्शनाचेर हुवार येवपाची शक्यताय आसा असो भंय रॉकी डायसन उक्तायला. आयज मायाची 15 तारीख आनी कालच्या दिसा ऑल ऑफ अ सडन जो खांडेपार जंक्शन टू ओपा कोडा रोड गेल्लो आहा आनी सेकंडली न्यू रोडाक कनेक्ट जाता न्यू ब्रिजाक कनेक्ट जाता तो रोड सडनली खणलो गेल्लो हिंगा. कोणाक कांय खबर नासली. कित्याक लागून घडला हो खणला हिंगा भितर एक नाल्लो आहा तेजें उदीक डायवर्ट करपाक. क्रॉस जालें. म्हणटा इतली क्रॉस जालें. हांव म्हणटा इतली अर्जन्सी नासली. इतली अर्जन्सी नासली हो फोडपाक. तुमी फोडटा बरें आसा वेल एंड गुड. बट फोडचे पयलीं जो ट्राफीक जो ओपा कोडार आनी विया न्यू ब्रिज जो वयता बेळगांव पासून जो गाडयो तो तुमी रोड बंद केला. खंयचे वचपाचें पयलीं तुमी सर्वीस रोड ओपन करपाक लागलो. हो वयल्यान सर्वीस रोड एका दिसाचें काम आहा तो ओपन करपाक जाय आसलो. ओन्ली आफ्टर दॅट तुमी प्रोविजन दिना आसतना तुमी सडनली रस्तो बंद केला. प्रॉब्लेम कितें जाता रस्तो बंद केल्ल्या कारणान कितें जाता जो ओप्पा वचपाचो आहा लोक कोडार वचपाचो आहा थिंगा टुरिस्ट डेस्टिनेशन आहाय शेकड्यांनी टुरिस्ट येता हांगा आनी आतां हॉलिडे चड टुरिस्ट येता
प्लस लोकल ते हिंगा पावले काय ना तांकां बॅरिकेड दिसता, रोड ब्लॉक केलेलो आहा. सो कोणाक खबर आहा तो फुडें वयतलो, कित्याक थंय डायरेक्शन काय ना, तो फुडें वयतलो आनी सेकंड जे पूल क्रॉस ओल्ड पूल क्रॉस करून यू टर्न मारून येतलो तेका कोण खबर आहा तेका, कित्याक ना ट्राफिक पुलीस धरून ना डे वनार, ना होमगार्ड धरून ना कांयच धरून ना. लोकांक कितले त्रास जाता. MIBK टू वागुर्म्या ज्या स्ट्रेचार रोड लावतात तितल्या लोकांक त्रास जाता, ऑफा कॉर्डर लावतात तांकां त्रास जाता. ते गांवच्यान जेंका कोणाक MIBK स्कुलाक येवपाचें आतां एडमिशनाचे दीस बीन आसा ते हांगा पावतरी ब्लॉक, तांकां खबरूच ना, तांकां खंय तरी फुडें वयचें पडलें आनी यू टर्न मारून हांगा येवचें पडलें. आमची सांगपाचें म्हणल्यार इतलें, तुमी हो रोड ब्लॉक करचे पयलीं, कित्याक क्रॉस डॅन कितें मारता तें बंद करचे पयलीं हो रोड, तो पॅरलल रोड तुमी ओपन करून जाल्लो. क्रॉस कल्वटाचे काम वेगीच पुराय करपाचो यत्न करतले अशे NH अधिकारी आनंद वागुर्मेकारान सांगले. आयकात ताका. सगळे बोर्ड लायिल्ले आसा, ट्रॅफिक कशी सोडटा आमी, बोर्ड ते लायिल्ले आसा. ही आमी ड्रेन जी केल्ली आसा क्रॉस बॉक्स कल्वट, तें उदक वयलें सगळें येता. तें येवपा खातीर आमी केल्लें आनी काय 15 दिसां भितर तें जातलें, 15 दिसां भितर हें जातलें. उदक आवट एंड आवट वयतलें. आतां आमी हो रस्तो करून ओपन केलो रस्तो, सर्विस रोड करता. ओपन केलो म्हणजे GSP ताका घातला, फूल पक्को करुना पूण गाडयो सोडपा खातीर बोर्ड लायिल्ले आसा. आनी आमी ट्राय करता की इश्कॉल सुरू जावच्या पयलीं सगळें थ्रू आवट ओपन करता. वयलो केन्ना जातलो अंदाज? वयलो ऑलमोस्ट 90% काम जाल्लें आसा. पावसा पयलीं जातलो. पावसा पयलीं आमी ट्राय करता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात दिसा उजवाडाक चोरयो जावपाक लागल्यात. चिंचणी वाठारात 1,80,000च्या भांगरा वस्ती आणि सुमार 38,000ची रोख रक्कम चोरयेक गेली. लोकांमदी भय पाताळला. कुंकळी पोलिसांनी हे घडणुकेचो पंचनामा केलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. हातून पळयता चोरयो ह्यो खूब जायत आसात आनी ह्या चोरयांचो सोक्ष म्हूण लागना, चोरयो जायत आसात. हेजे खातीर हांगा पुलीस पेट्रोलिंग म्हूण तें आसपा जाय. पयलीं रातीन जातालो, आतां दिसान चोरी जावपा लागल्या. आनी अशीच चोरी एक जी आसा ही देवसा सुषमा मांद्रेकर म्हूण तेगेल्या गरीब घरांक ही चोरी जाले कडेन आसा. हे जे सुषमा मांद्रेकर जे आसात हे खूब गरीब आसात आनी तेणी भुरग्याच्या लग्ना खातीर आपल्याले कांय वस्तू करून दवरले. ह्यो वस्तू भांगराच्यो आनी प्लस कॅश एक 35 आनी कधी वेगळे 3,000 म्हण 38,000 जे अंदाज 40,000 सुमार कॅश आनीक जो जर 1,80,000 भांगर जे आसा हे चोरांनी काल चोरून व्हेले कडेन आसा. हे चोर जे आसात हे ह्या मेन डोर आसा हे फोडलें. दनपारचें 3 सुमार हो इन्सिडेंट जावपाक शकता, कित्याक ह्या घरांतली जी आवय आनी चेडूं आसा हे आपल्याल्या गांवां वचपाक हांगच्यान एका भायर चल्ली. जेन्ना भाव तेगेलो 3 सुमार जेन्ना 3-3:30 जेन्ना घरा कडेन पावलो त्या टायमार ताका कळलें की आमगेलें घर जें आसा हें फोडले कडेन आसा. भितर गेले जाल्यार भितर आलमार फोडले कडेन म्हणून ताणें रोखडो भयणी फोन केलो आनीक रोखडेच ह्या भुरग्यान भावान तेगेल्या रोखडेच कुंकळे पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केली. पुलीस येवन पुलिसेन पंचनामा केले कडेन आसा. जेन्ना आमी पुलिसेक विचारलें कुंकळे पुलिसान सांगलां की आमची इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें चालू आसा आनी आमी हेजो केसीची डिटेक्ट करपाची केस आमी रोखडी डिटेक्ट करतली, कित्याक आमकां क्ल्यू मेळ्ळे कडेन आसा. त्या क्ल्यूवाचेर आमी मुखाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन अशें करून आमी एक्युजाक रोखडो धरतले म्हूण सांगले कडेन आसा. ते दीस हांव भायर सरलेले, गांवां वचूं म्हणून भायर सरलेले. हांव ट्रेनीन वयता आसतना गेलेले मुगे चेडवान 3 लोकर आनी ते धाकली तितू घालून एक चेन आनी एक 2 कानाचो एक मुद्दी तितू घायला ते. आनी कितें आसलें तुमगेलें? आनी 35,000 आसलेले आनी 3,000 मुगे इतू आसलेले. ते मुगे भुरगीं नोन आसलेले. हांव मुगे न्यू चेडयेन घालून पयलेले बाबा सांगूं पडटलें हांव आनी कितें करूं तेणी पयलेली. ते सायडीनूच पयलाय आनी इंतू 35 आसलेले. ते मुगे भुरग्याक खबर ना मुगे इंतू आसलो म्हणून. म्हणटा आतां भांगर कितें व्हरलें तुमगेलें? ते 2 चेन आनी ते कानाचो 2 पारू आनी मुद्दी. आमगे आसतात 2 चेन आनी 2 कानातले आनी एक मुद्दी आसलेली आनी 35,000 कॅश आसलेले. कितें कशी चोरी जाली की दार फोडून? आमी ट्यूजडे एका अशें भायर सरलिंगसान नान जाता म्हणून हारीन गेली. सो मागीर आम ट्रेनीन बसलो म्हटलो दाटे पावल म्हटलो भावान 3:30 कॉल करून सांगलें की घरा सगळे देर बी मोडून सगळे वचपान उडयला.
आलमार बी पडून गेलाय, सगळे पयशे दिवताय आनी भांगार बी वयता म्हूण सांगपा लागलो भाव. मागीर हांवें भावाक सांगलें की वचून पुलीस केस कर म्हणटा बेगीन. सो मागीर तो मागीर तेज्या फ्रेंडाक फोन मारून तो फ्रेंडागेन पुलीस केस करपा गेलो. पुलीस बी येवन गेली हिंगा. हय, मागीर हांव दुसरे दीस ट्रेन धरून सकाळी हांव परतून येयलें मागीर केस रजिस्टर करपा लागून. म्हणटा पुलीस पंचनाम बी केला. हय, पंचनाम बी केला, ते भाव सगळे जाणां. कितले जाताले अंदाज कॉस्ट तुगेलो भांगराचो? अंदाज आसतले 1,50,000 60,000 अशें. आनी प्लस कॅश. हय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत लीप चोरया शिंदळकी चालूच आसा. अदी मदीं ताचे पुरावे मेळटात जेन्ना पुलिसांक दलाल सांपडटात. कोलवाचे सेक्स रॅकेट थळाव्या एनजीओचे मजतीन कोलवा पुलिसांनी उक्ताडार हाडले. मडगांव डिस्ट्रिक्ट आणि सेशन कोर्टान कारवायेचे आदेश दिल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज मारगांव सेशन कोर्ट जो आसा हेणे कन्वेक्शन दिले कडेन आसा 7 वर्सांचे. जो एक्यूज आसा वो प्रॉस्टिट्यूशन करतालो आनी वो प्रॉस्टिट्यूशनाचो जो धंदो आसा वो कोलवांक करतालो. आनी हांगा जेन्ना माहिती ही जी आसा प्रॉस्टिट्यूशन करता म्हणून कोलवा पुलिसे कळली आनी एनजीओ जी आसा आवडा विएग आसा बायलांचो एकवट हेणी कंप्लेन करतरे रोखडेच कोलवा पुलिसांनी रेड मारली आनी ह्या प्रॉस्टिट्यूशनाचे रॅकेट जे आसा हे ब्रस्ट केले. आनी आज त्याच एक्युजाक 7 वर्सांचे इम्प्लिमेंट पडले कडेन आसा. सेशन कोर्टान बरे निर्णय दिले कडेन आसा आनी वच न्हय हेजे पयलीं ह्याच कोर्टात आनी 2 कन्वेक्शनां अशीच दिले कडेन आसा ती सुद्दां कोलवाच्याच प्रॉस्टिट्यूशना खातीर. गोंय हें प्रॉस्टिट्यूशन म्हूण फेमस आसा आनी लोक आवो जावो गोंय तुमारा हे म्हणटात. जाय तशें सोरो पितात, जाय तशें हांगा प्रॉस्टिट्यूशन मेळटा म्हूण जाता, ह्युमन ट्रॅफिकींग आसा म्हूण जाणा ते. पूण हें आमी खोपोवन घेवपाना. जी एनजीओ आसा तेणी सांगले कडेन आसा गोंयचें नांव बदनाम करपाचे प्रयत्न करचे ना आनी आमी असलें खोपोवन घेवपाना. वेळ पडलो जाल्यार आमी हेजे मुखार सुद्दां वयर वचपा आसात पूण गोंयचें नांव आमी पिड्ड्यार करपाक दिवपाना. ही जे हें आसा ही बाकीच्यांनी घेवचें आनीक अशें करून गोंयां येवन आमच्या गोंयचें नांव पिड्ड्यार करचें ना आनीक प्रॉस्टिट्यूशनाचो धंदो जो आसा वो इलिगल करचें ना म्हण तिणी सांगले कडेन आसा आनी आमी हें खोपोवन घेवपाना म्हणून. Our NGO has been involved in several raid and rescue operations by assisting the Goa Police Force for several years. It is with immense satisfaction and pride that we witness the fruits of our collaborative endeavors as the ends of justice are served and will send a deterrent message to all those attempting to carry on such illegal trade in the state and to earn and to live on the earnings of prostitution. Sessions Court, which resulted in the conviction of an individual involved in prostitution ring, reaffirms Goa's commitment to justice and human dignity. This decision marks the third successful conviction by the same court in cases related to human trafficking in the state. This decisive action sends a powerful message to Goa that Goa will not tolerate such heinous activities and stands firm in upholding the law of the land. We commend the exemplary role, the work of the Kolva police with his team, which was led by PI Melson Culasso, who conducted a raid at the parking place, whose dedication and efforts have been instrumental in bringing the perpetrators to book. Together we stand united in the fight against human trafficking. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. WRD अधिकाऱ्यांनी आमटन आणि अंजुना धरणा वयल्या उदकाचे पातळेचो नियाळ घेतलो. अधिकाऱ्या प्रमाण अंजुना धरणाचे उदक जुलय म्हयन्या मेरेन पावतले. आमटणे धरणात सुरू आशिल्ल्या नव्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या बांदकामाक लागून उदकाची पातळी उणी आसा. दुसरे वटेन नानोडा गांव आणि सावरभाट उदकाचो उणाव जाला. फाटले 2 दीस ह्या वाठारात योग्य उदकाची पुरवण जावंक नाशिल्ल्याचे पंचवांगडी दिलीप वर्कान सांगले. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. तेंच्यांनी म्हायती दिल्या प्रमाणे अंजुनम डॅम जो आसा तो सफिशियंटली भरलेलो आसा आनी जुलय पर्यंत उदक पावतले. आतां सद्या जो
प्री मॉन्सून पावस म्हणटात तो पडत आसा. तर जे चोर्ला घाट आसा थंयसरूय पावस पडला बेळगांव सायडीक. तेच उदक जे येता ते अंजुना डॅमान स्टोरेज जाता म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान. तशेंच आमठाणे डॅम आमी पळयतात, तो आमठाणे डॅमचे उदीक सद्या तेंच्यांनी कमी केल्लें आसा, कित्याक तर थंय एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम चालू आसा. पूण तेंच्यांनी म्हायती दिल्या प्रमाणे आमठाणे डॅम केन्नाय ते भरूंक शकता, कित्याक तर थंयसर उदक जे हाडटा ते साळांतल्यान पंप करून ते उदीक त्या डॅमान स्टोरेज करता. त्या उपरांत अस्नोडा जो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंय ते उदीक सप्लाय जाता. त्या उपरांत जे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटांतल्यान बार्देस तालुको तशेंच हे सायडीन थोडो दिवचल तालुक्याक उदक सप्लाय जाता. तशेंच अंजुना डॅमाचे जे उदक आसा ते मेनली ते इरिगेशनाक यूज करता. तशेंच थोडे ड्रिंकींग पर्पसा खातीर ते पोडोशा ट्रिटमेंट प्लांटान धाडटात. तातूंतल्यान दिवचल तालुक्याक उदक सप्लाय जाता. आयज आमच्या लाटंबरसे भागान जो आमठाणे डॅम आसा त्याची उदकाची पातळी खूपच देंवल्ली आसा आणि त्या डॅमाचे उदक जे आसा ते अस्नोडा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक वयता आणि त्या प्लांटाचे उदक आमच्या ह्या भागाक सप्लाय जाता. सो हे उदक कमी जाल्या कारणान आमच्या लोकांक बरोचसो त्रास जाता लाटंबरसेच्या भागांक, खास करून नानोडा, उसप किंवा आमच्या सावरधाट ह्या लोकांक उदक सावरधाट मेनली सांगपाचें म्हणजे सावरधाट ह्या गांवान अल्टरनेट डेज 2 वरां उदक मेळटा आणि आता वत चड असल्या कारणान आणि अजून 1 म्हयनो पावस येवपाक असो उरलेलो आसा आणि 1 म्हयन्या उपरांत पावस येयलो जाल्यार बरें आसा, ना जाल्यार परिस्थिती खूपच बिकट जावपाची आसा. सो हांव सरकारा कडेन आनी PWD कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी हेतून लक्ष घालचें आणि लोकांक जो त्रास जाता तो मातसो कमी करचो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. दिवचलच्या नानोडा भटवाडी चिरेखणीर लोक न्हावपाक येतात ते बरे आसा, पूण वताना नितळ आशिल्लो वाठार हळशीक करून उडयतात. लोक सैमाचो नेम पाळिनात, सैमाची नासाडी करतात, सोऱ्याच्यो बाटल्यो प्लास्टीक उदकांत उडयतात. थळाव्यांक ताचे परिणाम भोगचे पडटा. आमी पळयतात की गार्बेजाची जी समस्या आसा ती आतां सामकी गांवांनी भितर पावपाक लागल्या. ताका कारणाय खूब आसा. जे गरमीच्या दिसांनी लोक खंय खंय एका जाग्यांचेर जे वॉटरफॉल तशेंच उदक आसा थंयसर न्हावपाक बी वतात, पूण तेंच्यांनी आपली जबाबदारी सांबाळपाक जाय. आतां हे आमी पळयतात की फाटल्यानूच भटवाडी हांगा नानोडा एक चिरे खाण पयलीं काडटाले थंयसर चिरे, आतां थंय उदक आसा पूण खूब भायले लोक हांगा येता अशें आमकां कळ्ळां. थळावे जे लोक आसा तेंच्यांनी सांगलें की हांगा खुबशे लोक येता आपल्यो गाडयो घेवन आनी सामकी मस्ती करतात. आनी आमी पळयलां की सगळे कडेन वॉटर बॉटल्स तशेंच बियरीचे कॅन हांगा पडलेले आसा आनी थोडे कडेन तेंच्यांनी ते जळोवन कितें कितें करतात, खातात, पूण ते साफ सफाई अशी आपली कांयच दवरिना. हांगा सगळे कडेन कचरो उडयल्लो आसा. आमी म्हणटा की वॉटर बॉडीज आसा ती बी पॉल्यूट जाल्ली आसा. जे थळावे लोक आसा हांकां बी त्रास जाता. आतांच कळ्ळां की जे कचरो उडयतात ते तो व्हांवून मागीर पावसाच्या दिसांनी तांच्या शेतांनी वता आनी त्या खातीर तांच्या शेताकूय ताजो प्रॉब्लम जाता. अशें जावपाक जायना की जे लोक येतात सैमाची मजा लुटपाक तेंच्यांनी सरावंडींग जी एरिया आसा ती क्लीन दवरपाक जाय. अशे जे वॉटर बॉडीज आसा त्यो पॉल्युटेड करपाक जायना. हेचो त्रास जो आसा तो थळाव्या लोकांक जाता. हे भायले लोक येतात, आपले मजा करतात आनी वतात, पूण हेचो जो त्रास आसा तो थळाव्या लोकांक वर्सभर सोंसचो पडटा. हांगा कचरो घालतात किंवा हांगाच्यान गाडयो फास्ट येतात
त्यो बंद जाय आमकां खूब त्रास जाता, भरपूर जाता त्रास. आमचे भुरगे रस्त्यार भोंवता जाल्यार ते भुरगे जोडयेन येता भरपूर, 10 जाण वांगडात, डबल टिबल सीट सांगल्यार आयकना. ह्या हांगा कितें करतात ते हांगा न्हातात, उडक्यो मारता वयल्यान, आनी कितें उडयता बी? हय तर सगळे उडयता, पियात सगळे एक कचरो सबळ सगळ्याक कचरो घातला. तुमी तांकां येवन सांगले बी? सांगले आयकना. आयकना. तुमी पुलिसांक बी सांगलेले? हय हय हांगा कितको खूब कचरो आसा? खूब आहा तो कचरो, सगळ्याक आहा तेजे मेरेन. कसलो कसलो कचरो? कचरो बाटल्यो, बियरी असल्यो, सोरो आनी दुसरो. आनी हे उदीक कसलें उदीक? कॅनलाचे हे जाता पदार्थ खणीचे. खणीचे? हय हे मागीर तुमच्या गांवान वयता उदीक? हय सकयल्यान वयता. मागीर हेजो तुमकां त्रास जाता? हय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दक्षिण गोवा युनायटेडान स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक हारायलो. 3-0 अशा गोल फरकान रंगतदार मॅच सोंपली. डॉन बॉस्को ऑडिटरी खेळामार जाल्ल्या GEA अंडर-17 डिव्हिजन 1 लिगान दक्षिण गोवा युनायटेडान स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक 3-0 अशा गोल फरकान हारायलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गावकार आणि संगीता ओली. शिंपडान पडिल्ल्या पावसाक लागून बिरेस्तारा हवामान दमट उरले. कांय वाठारांनी गडगडाचो पावस पडिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या, पूण तापमानाचेर व्हडलोसो परिणाम जालो ना. चडशा वाठारांनी 34 डिग्री सेल्सियसा मेरेन तापमान पावले. शुक्रारा पावसाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट वाडयला. शुक्रारा दाट पावसाची शक्यताय आसा, पूण दनपारा उसरा पावस पडटलो. सांज मेरेन पावस पडटलो अशी अपेक्षा आसा. कांय कडेन गडगडाचो पावस पडूं येता अशें हवामान खात्याचें म्हणणें. घसघशीत वारो घोळटलो, वीज पडपाची शक्यताय आसा. उक्ती सुवात टाळप वा झाडां सारके उंच बांदावळी सकयल उबें रावप गरजेचें. शुक्रारा चडावत तापमान 35 जाल्यार उणें तापमान 27 आसतलें, हवामान विभागान म्हटलां. गोंयांत 18 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट. गडगड आनी वादळी वाऱ्याची शक्यताय. पावसाचो अदमास 22 तारखे मेरेन वाडलो. 23 तारखे उपरांत सुके. शुक्रारचे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती. शुक्रारा फातोड्डेर दव आनी धुके. दर्यांत वचपी बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.